आमचो एक मुशाले कला मंडळ म्हणून एक समाज हा आणि त्या समाजाक गेली 100 वर्सां जाली पूण खंय ना खंय आमचे कडेन एक वास्तू नासलेली आमकां कितें करपाक कार्यक्रम खंय करपाक काय जागा नासलेली म्हणून ती आमी सगळे जितली आमची घरां आमची अराउंड 60 to 65 घरां आसा बुटायबाड मेस्ता आनी ड्रायव्हरा धरून जे मुशाले कला मंडळाक लागतात जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन कॉन्ट्रिब्युशन करून आमी एक जागा घेतली आणि आयज त्याचे आम्ही भूमिपूजन केले थंयसर आता आमकां कितें करपाक जाय कितें ना करपाक जाय ते आतां आमी एक मिटींग घेवन तयार करतले बाय कितें तरी आमचें एक वास्तू खंय कितें जाय आमकां स्टेज आमचे कार्यक्रम आसा आनी हो सगळ्यान ओल्डस्ट म्हणजे मुशाले कला मंडळ आणि इतिहास असो आहा की ह्या जाग्याचेच नांव मुशाले कला मंडळ आहलेलें मुशाले आहलेलें म्हणून आयज एक बरें दिसता त्याचें भूमिपूजन करपाक म्हाका एक संदी मेळ्ळी म्हाजो बाबा एक पयलींचो एक मेंबर आहे मुशाले कला मंडळाचो आणि आयज हांव त्या मुशाले कला मंडळाचो अध्यक्ष जाला म्हणून हांव माझे सगळे आमचे मुशाले कला मंडळाचे मेंबर आहा तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका आनी आमच्या वास्कोच्या आमदाराक ही भूमिपूजन करपाक मुशाले कला मंडळ वास्को हे म्हाका दिसता एक मोठी संस्था आणि 100 वर्सां ह्या संस्थेक कंप्लीट जाली हालींच आमी 100 वर्सांचो तांचो कार्यक्रमूय केलो आणि म्हाका दिसता गोंयभरांत 100 वर्सां खंयच्याय संस्थेक जाल्ली क्वचित थोड्यो मेळटल्यो तातूंतली ही मुशाले कला मंडळाची संस्था आशिल्ली आज तांच्या वास्तूचो म्हणजे एक भवन तांचें ते आज उबें करपाक तांणी सगळ्यांनी तांच्या पदाधिकाऱ्यांनी फुडें सरला आज ताजो शिलान्यास जालो हांव ताका खरोखरच तांचे म्हणजे अभिनंदन करता आणि उपकारूय आठयता कित्याक आज पयले फावटी खंय तरी कोण तरी आमच्या समाजा खातीर खंय तरी भवन बांदपा खातीर धाकट्या प्रमाणात आसूं आज फुडें सरिल्लो आसा आणि त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें सरकारा कडल्यान जी मदत तांकां मेळूंक जाय ती आमी मेळोवन दितलेच पूण अन्य आमच्या सायडींतल्यान बसून सगळ्या कडल्यान कॉन्ट्रिब्युशन करून एक बरो हांगा तांचे मुशाले कला मंडळाचें भवन जावचें ही आमची सगळ्यांची इच्छा आसा आणि ती जातली आज ताचें भूमिपूजन जाल्लें आसा त्या खातीर खूब बरें दिसता। मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक डिसिजन घेतलेलें की मंडळाची इतकी वर्सांची वास्तू नासली ती वास्तू एका जाग्यान खंय तरी आमी निर्माण करपाची त्या उद्देशान प्रयत्न करून शेवटी बुटेबाटानच मंडळाक एक जागा मेळ्ळी जागा थोडीशी ल्हान आसा पण तरी सुद्धा मंडळाच्या सभासदांची इतली उमेद आसा की व्हडली आमी बाकीची घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले ह्या उद्देशान आणि म्हाका सांगपाचें मंडळाचे जे सदस्य आसत आणि बाकीचे जे लोक आसत तांच्यांनी भरघोस अशी मदत केली फायनान्शियल मदत केली प्रत्येकाने आणि म्हाका प्राऊड फील दिसता की आमी शॉर्ट पिरियडान 22 लाख रुपया उबे केले ह्या लोकांनी त्या खातीर तांकां सगळ्यांक खरें म्हणजे मंडळातर्फे हांव धन्यवाद मानता आणि तांचो पाठभार फुडें असोच उरतलो आणि हे जी वास्तू आमी विचार करता आणि जी वास्तू गिरीशान चिंतल्या गिरीशाची संकल्पना ती बाकी मंडळाचे जे सदस्य आहात त्यांची संकल्पना ती वास्तू शक्यतो लवकरात लवकर आम्ही उभी करपाचो प्रयत्न करतलो दाजीचोय आमकां भरघोस सपोर्ट मेळ्ळा ह्या खातीर त्या बद्दल गिरीश उमेश साळगांवकर आणि आमचो रघुनाथ आंबेकाराक हांव खरें म्हणजे धन्यवाद दिता तांच्यांनी दाजी कडेन मंडळाची खरें म्हणजे हे मांडली बाजू मांडली आणि आज दाजी आमच्या फाटल्यान स्ट्रॉंगली उबो आसा आणि आम्ही दाजी फाटल्यान तशेंच उबे रावतले हे सगळ्या लोकांक सांगता तेंच्यांनी हे करपाचें ही आज वास्तू एक गरज जाल्ली आसा कारण प्रत्येक गेली 50 वर्सां आमची मंडळाची मिटींग फक्त आमच्या घरान जाय आसली आज खंय तरी एका वर्सा भितर आमी वास्तू उबी करपाचो प्रयत्न करता त्या खातीर हांव गिरीशाच्या पुढाकारा बद्दल दाजीच्या सपोर्टा बद्दल त्याच प्रमाणे म्हज्या मंडळाचे पदाधिकारी सभासद आणि हांगासरले लोक तांचे सगळ्यांचे आभार मानता आणि म्हजे 4 शब्द सोंपयता आज ह्या प्रकल्पाची वास्तू शिलान्यास जाल्ली आसा म्हणजे भूमिपूजन जाल्लें आसा रोखडेच आमी शिलान्यासय करपाचे आसा त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां लागतलो तेन्ना तुमी सड हस्ते आमकां मदत करतले अशी अपेक्षा करून हांव म्हजे 4 शब्द सोंपयता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।